डिफेन्स एक्सपो जात्रा कशी चल्ल्या, सरकारान तो प्रोफेशनल पद्दतीन हाताळूंक ना, गोंयच्या उद्देगांनी गोंयकारांक रोजगार कमी, पयलीं गोंयकारांक काम दियात म्हूण काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडलो. परिकार ना म्हणटा आसतना पठाणकोट हल्ल्याची चवकशी करपी पाकिस्तानी टीम पठाणकोट वाठारांत पावली कशी काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रश्न. म्हणल्यार मनोहर पर्रीकारान उत्तर मागूंक जाय. आमी ताचें रेजिग्नेशन मागता ते गजाली खातीर. काल ताणें सांगलेलें की पठाणकोट जो टेररिस्ट अटॅक जालो थंय पाकिस्तानाची टीम विजीट करपाक आपणें परमिशन दिवंक ना म्हणून. जाल्यार काल तांच्यांनी आज विजीट कशी केली तांच्यांनी. असलें दुर्दैवाची गजाल आमी केन्ना पळयलीच ना. जे लोक आमचेर अटॅक करता, जे लोक आतंकवादी हल्लो करता इंडियेचेर, ताकाच तुमी इन्विटेशन दिता इन्वेस्टिगेट करपाक. वॉट इज गोईंग ऑन? अरे ISIच्या लोकांक तुमी हाडटा आनी आमची फॉरवर्ड ऑपरेटींग बेस जी आसा एअरफोर्साची पठाणकोट तातूंत भितर एंट्री दिता आनी फुडल्या गेटीर लोक अपोज करता म्हणून फाटल्यान दुरीक मोडटा आनी फाटल्यानच्यान भितर व्हरता. कितें उरलां आनी? मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट आयिल्लो डिफेन्स एक्सपोच्या वयल्यान. तो म्हणल्यार डिफेन्स इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरींग ही हॅज वेलकम्ड इन गोवा. डिफेन्स इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरींग ड्युरींग द डिफेन्स एक्सपो. आतां गोंयान डिफेन्स एक्सपो सद्या चालू आसा. हो 4 दिसाचो इव्हेंट डिफेन्स एक्सपो. पण डिफेन्स एक्सपो सारको हाय वेलोसिटी एंड हाय इम्पॉर्टन्स इव्हेंट जेन्ना ऑर्गनायज करता तेन्ना ती एक जात्रेक जेन्ना फेरी भरता पळय तशी ऑर्गनायज करनासतना ते इव्हेंटाक तितलेंच म्हत्व दिवन आनी ते पद्दतीन ताचें प्लॅनिंग जावपाची गरज आसता. की गोंयान आज जर परिस्थिती पळयत, गोंयान जी हेवी इंडस्ट्रीज आसा, ज्यो एक्झिस्टींग हेवी इंडस्ट्रीज आसात गोंयान, तातूंत जर आज बारीक जर लक्ष मारत जाल्यार गोंयकारांक थंय कितलेशे जॉब्स आसा. कित्याक जर खंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जर थंय वचून एक रावंड मारत आनी जर लक्ष मारत बारीकशें जाल्यार थंय दिसून येता की थंय गोंयकार वर्कफोर्स कितलो आसा आनी गोंया भायलो वर्कफोर्स थंय कितलो आसा पळय तो. तांच्यांनी सांगले कितले वर्साक 50,000 जॉब करतले म्हणून क्रिएट. आज 4 वर्सां जालीं म्हणल्यार 2 लाख तरी जॉब क्रिएट जावपाक जाय आसले. म्हाका दिसता 4 वर्सांनी ते 50,000 जॉब क्रिएट करून पावले ना. इवन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून जो केलो आनी जॉब्स क्रिएट करतले म्हणून केले तातूंतल्यानूय कांय जॉब जावंक ना. 2012तली वेळी चर्च हल्लो केस आतां 22 एप्रिलाक मडगांवां JMFC मुखार येतली. केसीची सुनावणी फुडें धुकलपाची ही 5वी फावट. आरोपीचो वकील म्हणटा सरकारी आदवोगादान केस फाटीं घेवपाचें अपीलूच घाल्लें ना. सरकार खंय केस फाटीं घेवंक कित्याक वेळ काडटा तेंच कळना. आरोपी 12 फावटी कोर्टांत हाजीर रावले. 2012 वेळी चर्चीचेर हल्लो जाल्लो. हल्ल्यान पुलिसांक बरोच मार लागिल्लो. केशींतले 21 आरोपींतले चडशे आरोपी धर्मीक फुडारी. केस बेगीन फाटीं घेवची म्हूण आरोपी आनी आरोपींचो वकील मागताले. Today we were expecting that the Assistant Public Prosecutor would file the application for withdrawal of the prosecution case, but unfortunately the prosecution did not file such an application. It has been this has been going on for the last 5 hearings. In total, the accused have appeared before the court for the last 12 times. Last 12 occasions they have been coming to the court, but somehow the prosecution has not filed that application even till date. We are hopeful that it will be filed, but we let us see whether they are filing it by the next year of hearing. इतलो टाइम कित्याक काडटा सर? In fact, the Assistant Public Prosecutor was expected to file it by today. There was no reason why it could not have been filed today, but I do not know why it has not been filed. There is some delay on the part of the Assistant Public Prosecutor in filing the application. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. गोंय तियात्र अकादमीन 20 आल्बमांतल्या बऱ्या आल्बमाक पुरस्कार दिले. अकादमी दर वर्सा हे पुरस्कार दिता. कॉमेडियन आगोस्तीन म्हणटा सगळ्यांकूच पुरस्कार मेळप शक्य ना. प्रत्येकान आपलो यत्न चालूच दवरचो. आल्बम काडिल्ल्या गायकांनी आपापली पदां म्हणून दाखयली. सॉंग्स सगळी आमचे कडेन सोलो, डुएट, ट्रिओ, कॉर्डलेट, मागीर आमचे कोरल सॉंग सगळें म्हणजे सिंगींग सायडीन पण कितें येता तितल्याकूय आमी अवॉर्ड्स दिले. तितून आमी भायर उडोवपाक कांय ना. सगळ्यांक दिवपाकूच जाय. भायर कांय करता सिंगींग ते सगळ्यांक दिवपाक जाय. पार्टिसिपेंट कितके आहले? हे पार्टिसिपेंट न्हू, हे CDs ह्यो आल्बम्स ते आल्बम अवॉर्ड्स ते. सो तितून पण आमी पेपराचेर आउट केला. तितून पण
एप्लाय केला तितले जाले विषय तरी आसतले तियात्र अकादमी वर्साच्या वर्साक घडोवन हाडटा आनीक एक आल्बमांतले बेस्ट सॉंग्स बेस्ट लिरिक्स दुओ सगळी भशेन वरायटी कितली आहा तितल्याकूय एवॉर्ड दिता आनी तियात्र अकादमी हे एक बरें काम करता आनी तियात्र अकादमी वर्साच्या वर्साक करतले हे फाटी जजीस आहा 2 पाद्री हेजे फाटी कितें जाता थोडे म्हणटा कितें फॅसिलिटीज जाली हे जालें तें जालें म्हणून सो बराबर सगळे जिखपाक जायना सगळ्याकूच एवॉर्ड मेळपाक जायना जेन्ना हांवूय तियात्र अकादमीचो प्रेसिडेंट जावचे पयलीं म्हाकाय दिसतालें अशें केन्ना तियात्राक पार्ट घेतलें जाल्यार फॅसिलिटी जाता आमकां एवॉर्ड मेळना असो पूण आतां प्रेसिडेंट जाले म्हणटकीर आमकां तितूंतल्यान आमी पास जाले म्हणून आमकां कोटा जायना प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊया एक विराम.